वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर आयचो हो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांव हॅपिली स्टार्ट करता. आणि हॅपिली स्टार्ट करपाचें कारण म्हणटा तुमकां खबरच आसा, थंबनेल टायटलान सगळ्यान तुमकां दिसलें. आणि कालच्या व्हिडिओन म्हणल्यार लास्ट व्हिडिओन बीन हांवें सांगलें की आयज जो आसा पळय हांव म्हाज्या बाळेचो फेस रिवील करतलें. सो ताका लागून हांव बी खूब एक्सायटेड आसा. आनीक खबर आसा तुमी बी खूब जाणां आसतली एक्सायटेड आसतली सारकी बाळेचो फेस आसा पळय तो पळोवपा खातीर. सद्याक आतां ऑन अ होल्ड आसा जो बाळेचो फेस रिवील करपाचें जें आसा पळय सद्याक होल्डार आसा, कित्याक की बाळ जस्ट आतांच न्हिदलां. जशें की तुमकां हांवें कालच्या व्हिडिओन सांगलें, म्हटल्यार बाय जें आसा पळय तें उदळ उठलेलें. आय थिंक 1:30 सुमार कितें तरी उठलेलें तें. आनी मागीर न्ही तें न्हिदत ना, अशें करून आवाज न्हिदलेलें तें एक्चुली. आवाज जालो भायर रुमाच्या भायर सट्ट करून, आनी त्या आवाजार तें उठलें. तेजी न्हीद तशीच अशीच मातशी अशें हें करतलें, मातशें सट्ट सुट्ट खंय जालें की रोखडेंच उठतलें आनी रडपाक लागतलें. सो तशेंच उठलें तें मागीर आनी तें न्हिदत ना. हेणें कितलें ट्राय केलें, हांवें ट्राय केलें, बट कशेंच न्हिदना जालें. सो मागीर मातशें खेळ पिरी गेलें आनी आतां जस्ट 4:30 न्हिदलां. आतां टायम जो आसा तो सांजचो 4:30 जाला. आनी हांव 1:30 सावन वाट पळयतां की तें न्हिदतलें म्हणून. म्हाजो एक्चुली असो प्लॅन आशिल्लो की तें आतां न्हिदतलें 1:30 सुमार. सो हांव मागीर तें उठतलें न्ही, आतां 2:30 बी म्हटल्यार अशें तें उठ्ठा आशिल्लें 1:30 न्हिदलें जाल्यार. सो मागीर ताका हांव रेडी करतलें आनीक तेजो हाफ मंथाचें जें कितें बारीकशें हांवें चिंतलां पळय तें करतलें. आनीक तुमकां फेस जो आसा पळय तो रिवील करतलें अशें म्हणून. सो सगळें ऑन टायम जातलें. आनीक एक्चुली आमचो आयचो प्लॅन कांय नाशिल्लो खंय वचपाचो बीन, आजून बीन ना. मागीर अशें करून ताका अशें मातशें हें करतलें अशें म्हणून सगळें चिंतलेलें हांवें. बट तें आतां टायमार न्हिदलां. आतां तें 6च्या पयलीं तर उठचेंच ना. आतां कितें मातशें सट सूट खंय कितें जालें जाल्यारूच उठतलें, नाल्यार उठचें ना. सो पळोवया कशें कितें उठता तें. उठल्या त्या बरोबर मागीर ताका रेडी बी करतलें हांव. आनी मागीर दाखयता तुमकां बायक मेळयता खूब टायमान. 6 म्हयन्याच्या वेटाच्या नंतर तुमी 6 म्हयने वेट केला बायक पळोवपाक. सो आयज दाखयता तुमकां. आनी एज युजल सकाळी जसो दाखयल्लो पळय वेदर तसोच आसा सामको. आनी आतां आनी पावसान काळोख केला सगळ्या वाटेच्यान. पडटा काय जाण कोण आयज पावस. पळयात हांगासर सगळो पावसान काळोख केला, उदोळच्यान पावसान अशें करून काळोख केला. आनी सकाळच्यान न्ही वत अशें म्हण नाशिल्लें, सामकी दमटीत आशिल्ली. भायर वारो ना कांय ना. आतां तरी मातसो असो वारो मारता, पानां बिनां हालता झाडाची, नाजाल्यार कांयच नाशिल्लें. आनी असो करून काळोख केला सगळो पावसान जो आसा पळय न्हू तो. सो पावसान काळोख केला. हाका म्हटलें कपडे भायले भितर हाड अशें म्हणून. भायर आशिल्लो स्टँड, मागीर अकस्मात पडलो जाल्यार हेवटेन तेवटेन धांवपळ जातली न्ही, ताका लागून. सो हें हांगासर कपड्याचो स्टँड हाडून दवरला. आनी बाय आसा न्हिदला, हो आसा फाटल्यान. सो बाय जेन्ना म्हणल्यार उठ्ठा तेन्ना म्हाजें काम करून घेता. सो थोडेंशें न्ही म्हाजें काम आसा, मातशें व्हिडिओ एडीट अपलोड करपाक जाय. आनी सेकंड थींग म्हणल्यार क्लिनिंगाचें काम आसा. आनीक हांवें न्ही वॉटरमेलनाचो केक जो आसा पळय तो केला. केक इन सेन्स वॉटरमेलन जें आसा पळय तें कट करून ताका मातशें कितें तरी डेकोरेशन म्हणपा सारकें कितें तरी केलां. म्हाजे कडेन चड फ्रुट्स बी नाशिल्ले, कित्याक आमचो प्लॅन नाशिल्लो न्ही ताका लागून. सो हेणें कोइन्सिडंटली म्हणटा तशें पयर संडेक हाडलेलें वॉटरमेलन, तें आशिल्लें. सो तेंच हांवें कट केलें. थोडेशे ग्रेप्स आशिल्ले, ऑरेंज न्ही माल्टा आशिल्ले. आनी एप्पल बीन आसा, बट तें हांवें कांय यूज करूं ना. दाखयता तुमकां मातशें कितें तरी केलां. आनीक तुमी म्हणपाक शकता की हांवें वॉटरमेलनाचें कितें तरी केलां म्हणून. आनी केक बीन हाडपाचें कारण जें आसा पळय न्हू तें तुमकां हांवें लास्ट व्हिडिओन सांगलां न्ही. सो तशेंच ओके, दाखयता तुमकां. सो हे पळय फ्रिजान दवरलेलें हांवें करून, मागीर तें काळें बी जाता न्ही ताका लागून. आनी तें फ्रिजान दवरपा खातीर खूब कितें गोश्टी ज्यो आसा पळय न्हू त्यो म्हाका भायर काडपाक पडलेल्यो. सो हे पळयात हांगासर अशें कितें तरी केलां हांवें. म्हटल्यार सांगता तुमकां हांवें म्हाजे भशेन कितें केलां तें. बारीक आशिल्लें वॉटरमेलन तुमकां दाखयल्लें न्ही हांवें. सो तेजे 2 पार्ट केले आनी ताका हेड केलां, हें तोंड अशें केलां आनी बेश्टें अशें न्ही डेकोरेट केलां. आनी हो म्हाका म्हणपाक लागलो सकयल बी कांयच लायनाका, कित्याक बायेन घास मारलो जाल्यार टूथपीक ज्यो आसा पळय न्हू त्यो मागीर लागपाक शकता न्ही. हे पळय हांगासर पळयात तुमी, हें टूथपिकान केलां न्ही तें. सो मागीर त्यो लागपाक शकता न्ही, अशें म्हणून हो म्हणपाक लागलो नाका सकयल लावं नाका अशें म्हणून. ताका लागून हांवें सकयल लायलें ना, अशेंच केलां. ओके. सो बाय उठ्ठगीर मागीर पळोवया. थंड जाला.
चड चिल्ड आसतलो न्ही ताका लागून मातसो आतां थोडो टायम भायरच काडून दवरता. बाय उठटा म्हळ्यार एक वरभरान तो मातसो नॉर्मल असो जातलो. ओके. आनी हो आसा भायर कितें करता खबर ना. हां निवळ केल्ले फाटल्यान सकाळीं ताका उजो घालता दिसता. खंय गेलो रे? हांव पळय हांगा पावला. सो निवळ केल्ले सकाळीं सगळें. सो ते आतां सकाळीं उजो घालनाशिल्लो दनपार आतां घातलो. पावस येयल्यार मागीर तसोच उरता तो न्ही रे. पयर आनी सगळो कचरो बी एकठांय करून निवळ करून दवरलेले. मागीर पावस येयलो त्या दिसा रातचो. आयतार दिसा तो रातचो येयल्लो तो पावस. काय शेनवाराक आयतारा न्ही रातचो. आयतार दीस रातचो समोर दीस फांतोडेर भरपूर पावस पडलो रातचो असो. सो गडगड बी मारून सारको. सो मागीर सगळो कचरो बी भिजलेलो. सो तो तसोच दवरलेलो. आयज परत निवळ केल्ले आमी सकाळीं. ताका तेणें आतां उजो घातला. परत कितें आयज बीन पावस कितें करता मागीर तो उरलो की ना हें जाता न्ही वोलो जाता आनी सगळें मागीर मच्छर बिच्छर जाता ताका लागून. ओके. सो चलो आतां बाय उठ्ठगीर डायरेक्ट मेळया. बाय आनी पयलें मरे आतां सारकें ह्या टायमार न्हिदलां. आमचो पचका करता ते अशेंच आसता. ह्या वांगडा न्ही तुमी न्ही सारकें अशें करून कांय हें करूं शकना की ना हेच टायमार हें करतली त्याच टायमार तें करतलें अशें करून तुमी कांयच न्ही हें करूं शकना. हय आमचें खरेंच कांय ना. ती कशी उठ्ठा ती कशी न्हिदता तेंचो मूड तांकां कितें जाय नाका पळय न्हू तेजेर आसता सगळें जें कितें आसता पळय न्हू तें. सो जें कितें आसता पळय तें सगळें तेंचेरूच आसता. तेंच्या मुडाचेर डिपेंड आसता. सो आतां एक्चुली म्हाजो प्लॅन आसलो की ह्या टायमार सेलेब्रेट करपाचें अशें म्हणून. बट ना आतां ते उठ्ठले तेन्ना मागीर तेजे नंतर ते एकदां उठले की मातसो तेजो मूड तेंची आसता तो सेटल जावपाक एक 15-20 मिनटां मागीर ताका रेडी जावपाक अशें करून खूब टायम आसा आतां मेळटा मागीर तुमकां खूब टायमान ते उठले की. ओके पळयता बेगीन उठले जाल्यार नशीब म्हाजें नाजाल्यार खूब टायमान. ओके. सो चलो मेळया मागीर. हो मेळ्ळा हांगासर टायम आनी फायनली बाय आमचे उठले. हांव म्हटलें संक कशें उठटलें म्हणून बट ना 5:15च उठले रे आयज. मे बी ताका खबर आसतली की आयज आपणालें सेलेब्रेशन जें आसा पळय न्हू हाफ बर्थडे तो करपाचो आसा अशें ताका खबर आसतलें म्हणून हुस्क्यान आयज न्हिदत ना दिसता. उठले ते फीड बी घातली ताका आनी मातशें म्हटलें रेडी जावया अशें म्हणून 1-2 फोटोज तरी काडया अशें म्हणून रेडी जालें. आनी हें हांवें हांगासर काडून दवरलेलें न्ही हें भायर तें आतां घेवन वता भितर रुमाक. आनी तुमकांय बीन जो आसा पळय न्हू बायेचो फेस दाखयता आयज. सो पयलीं बायेचो फेस आसा बीन तो रिवील करता आनी मागीर हें बायक दिता. पळयता बाय खाता कितें करता टेस्ट करता कितें करता तें कित्याक की तेची न्हीद चल्ला न्ही तें सामकें पिरपिरता. आयज मातशें बी मुडान ना तें. कपडे सुद्दां घालपाक दिले ना ताणें आमकां. सो हें एपा हांगासर केलां तें. आनी मागीर एक बारीकसो भायर वचपाचो प्लॅन जाला. प्लॅन इन सेन्स खंयच ना अशें बेश्टेच एक लॉंग न्ही शॉर्ट ड्रायव्ह अशें वचून अशें येवपाचें खंय. सो म्हटलें सो तें जाल्यार तें अशें म्हणून. सो येपयात भायर किरपता तुमकां आयकोंक येता आसतलें. असो दाखयता तुमकां बायेचो फेस. हांगासर जें कितें केलां पळय न्हू तें बॅकग्रावंडान बाय आनी दाखयता तुमकां फेस. सो बाय न्ही आमगेले सामकें मुडाक ना. बाबा पळय बाबा सगळीं जाण तुगे फेसा वेट करतालीं. सो हे पळयात आमचे बाय हांगासर. नानी पळय हे पळय आमचे श्रीवा बाय. श्रीवा बाय आतां तुमी कंपेर करा कोणा भशेन दिसता तें सांगा. मम्मा भशेन दिसता काय डॅडा भशेन दिसता तें. डेडू काय मम्मा. बाबा तुमी खूब जाणां एक्सायटेड आशिल्ली बायेचो फेस पळोवपा खातीर. सो आयज अनएक्सपेक्टेड आनी अनप्लॅन आमचो तुमकां बायेचो फेस आसा पळय तो दाखोवप. आनी तें बीन आयज खरें म्हटल्यार मुडान ना सामकें. हो हाडपा लागलो उदक हे सगळें रेडी करता आसतना की ना दाखोवया चल बायेचो फेस अशें म्हणून म्हटलें हें करया. न्हीद येता. कपडे सुद्दां सारके घालून घेवना तेणें. कितें करतालो आनी ताका न्ही हांगासर जळारान खाला आनी गरमी बी फुटल्या. सो म्हाजो असो कांय प्लॅन नाशिल्लो अकस्मात दाखोवपाचें ताका. बट ओके चला तुमच्या म्हळ्यार आयजूच दाखोवपाचें आशिल्लें आनी तेज्या नशिबान आशिल्लें आयजूच तुमच्या सगळ्याची ब्लेसिंग्स घेवपाची. सो हें आमचें श्रीवा बाय. हे बाबा हॅलो से हॅलो. हॅलो बाबा हॅलो हॅलो एवरीवन म्हण. हॅलो एवरीवन. हॅलो म्हण मरे. हॅलो म्हणलें. शेणकू घातला आमी शेणकू घातला न्ही रे. कालच्यान परच्यान तेजे हांव केस अशें करून बांदपाक लागला.
सो ते मातशे गरमेक लागून बांदता तेजे केस. सो आतां हो पळयात हांगासर आमचो होममेड केक जो आसा तो, आनी तो बाब आमगेलो आतां खातलो न्ही रे बाबा. बाबा यम्मी 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 इन द टम्मी. सो ताका दिता पळयता आतां खाता जाल्यार ते. ओके सो चलो बाबा कितें हाडला पळय तुका. आमी घोडे करपाक शिकले, नवेच आमगेले काढले. बाबा हाती किती लागलं. सनसेट जावपाचो टायम जालो. कितली 6 जाली रे. वॉच घालूं ना 6:05 जाली. आणि आमी हांगासर गेट पडल्या म्हणून रावल्या. जाली 10-15 मिनटांनी रे रावन आमी गेट पडलेली. बरो सनसेट सारको दोळ्यार मारता. हें जो आसा तो कितें म्हणटा रे ताका, कितें तरी तें आतां तोंडार मारता सूर्याच्या. आनी बाय पळय हांगासर बाय न्हू ताका भिलें वॉटरमेलनाक त्या म्हणून ते हातूच लायना जालें कशेंच. मागीर आमी धरतकीर उगी रावता. मागीर परत एकदां दिलें हांवें ट्राय केलें जाल्यार परत रडपा लागलें. सो मागीर आसूं म्हटलें आनी आमी रेडी जालीं आनी भायर सरलीं सगळें पॅकिंग मागीर घर बंद बीन केलें. आनी आतांनी आमी वता खंय अशी म्हणून वचना. आतां अमक्याच जाग्यार अशी म्हणून भायर सरूं ना. अशीच भायर सरल्या की चल एक पासय मारून येवया रावंड असो म्हणून. घरा कडेन बी सदांच गरमेक बेजार येता न्ही ताका लागून अशीच जस्ट बेश्टी भायर सरल्या. सो खंय पावता पळोवया. बाय तर बसला येवपा हांगासर. 2 शेणक्यो घातल्या बऱ्यो स्कुलाक वयता तशें. आनी हे तें आतां तेंचें तशेंच न्ही. आतां हात पडटा न्ही तेजो मातशें चिमटी मारपाक कळटा न्ही. सो हेका हात लायता तेका हात लायता, हें धरता तें धरता अशें करून गियर हेका हात घालता, हँड ब्रेक ओडटा, थंय बटन चिड्डिता अशें करून कितें कितें करता आपणा भशेन. पयर आनी एक दिसा चिड्डिल एफएमूच ऑन केलो व्हडल्यान धाण्ण करून एफएम लागलो पयर एक दिसा. पळयता न्ही पळय कशें. आतां भायर सरल्या पळोवया येतली मागीर रोकडीच तिळसाण म्हटल्यार. ओके सो पळोवया गेट केन्ना ओपन जाता. गेट ओपन जालें की मागीर खंय पावता तशें मेळटा तुमकां. कितें करता रे ते आतां सॉक्स आसा पळय न्ही, हे तेजे सॉक्स दाखय रे. हे सॉक्स जे आसा पळय तांकां तो असो करून मुखार मिकी आसा तो ओडून ओडून पांयो व्हरता आनी तोंडाक घालता. तो तुटोन येयना न्ही अशें. तेजे गम अर्देच सुटले, अर्देच उरला. तो काडू काडू तोंडाक घालता, पांयो तसोच धरता. आनी एक सॉक्स आनी एक पॅर आशिल्लो सो तेजे काडले ओडून. मातसो उरला पडपाक आनी हो आतां ओडटा. आतां ते कसले बी हाडप ना, प्लेनच हाडप कांय ना तसलेच. आतां ओडून ओडून काडटा. अरे नानी येयली ट्रेन. सो ही बॅट ट्रेन बी आयली. आतां गेट जातली ओपन आनी मागीर फिर चलो चलो चलो. सो भोंवता भोंवता न्ही आमी पावली कारवार. सो कारवार सगळ्यात चड म्हळ्यार आंबे दिसले न्ही रे मार्केटान. भरपूर आसा आंबे. बट तेजें नांव आमकां कसले कसले वरायटीज ऑफ आंबे आसा. आनी म्हाका दिसली हांगसर लागलेली फेरी करावळी लागता पळय तशी. आतां कितें म्हणून खबर ना. हांवें सगळ्याक फेरी बी लागल्या. आनी ते पळय तुमकां दिसता आसतलें थंय कितें कितें चालू आसा झुला बिला हें पळय. सो या म्हटलें या न्ही. मोठ्यांनी म्युजीक लायिल्लें आसा. हे पळयात हांगासर म्हळ्यार फेरी लागल्या. शॉप्स जे आसा ते हो नाका नाका म्हणटालो. हांवें म्हणलें जस्ट बायेक बेश्टें दाखोवया अशें म्हणून. पळोवया सो आसा भायरूच न्ही आमकां खूब खूब कितें कितें दिसलें. बॅग्स हे ते अशें करून. आमी न्ही घरा पावली. थोडेशें मातशें करावळीक हें केलें. मातसो एक रावंड मारलो आनी येयले. चड टायम रावना गेल्ली आमी एक्चुली अशें म्हणून मातशें हें पळोवया कितें आसा कितें आयला बी जालें अशें.
थोडी शॉप्सां लागल्या आनी आसा भरपूर कितें अशें ऑप्शन. लास्ट टायम जेन्ना आमी विजीट केल्ले पळय न्हू तेज्यावन बरे ऑप्शन्स आसा. हांव 1-2-3 स्टॉलार गेलें. म्हाका न्ही चप्पल जाय आशिल्लें म्हळ्यार डेली युजाक स्लिपर्स जी आसता पळय ती जाय आशिल्ली. सो 2 शॉपार गेलें हांव आनीक फकत चप्पलाचेच. आनी पयलें जी कितें म्हाका आवडटा पळय तितून म्हाजी सायज नाशिल्ली आनी जितून म्हाजी सायज आवडटा पळय ती म्हाका डेली युजा खातीर लायक नाशिल्ली. ते व्हायट कलर्स बीन न्हू डेली युजाक कोता येना. आनी पयलीं कितें जातालें बरें निवळ करीत बसपाक मेळटालें. आतां ते सगळे ऑप्शन्स ना. घरांतलीं कामांच जाल्यार पुरो जाता. अशें म्हणून हांवें मागीर तें सगळें घेतलें ना आसूं म्हटलें. आनी रश आशिल्लो न्ही ताका लागून गरमी बी जाताली भरपूर. बाय बीन मागीर अशें करून कानाक हात लावपाक लागले आनी अशें शोल्डरान न्हिदता उठटा अशें करपाक लागलें. रडोना मातशें अशें बेजारल्या भशेन करपाक लागलें. मागीर म्हटलें आसूं अशें म्हणून. सो आयलीं आमी घरा कडेन मागीर आनी आतां रातची 10:30 जाल्यार. सो घरा कडेन पावलीं. मागीर आतां बायेक बीन पोटा खातीर फ्रेश करून ताका घालपाक पडटा न्ही. पयलीं कितें जातालें दूद हेजेरच काम जातालें. आतां तें करून सोरून घालपाक पडटा ताका लागून टायम जाता. सो तेगेले पोटाचें केलें मागीर आमच्या जेवणाचें केलें अशें करून टायम जालो. आनी बाय न्हिदलेलें येवन मागीर पोटाक घातलें ताका. मागीर तें न्हिदलें तें आतां जस्ट उठलां आनी खेळटा भितर. सो आतां वता हांव भितर ताका आनी मातशे वेळान न्हिदयता. इतले बेगीन काय तें न्हिदपा ना. आतां 10:30 जालीं. 1 वरभर तरी तें खेळटलें. अशें करून न्हू तें बेगीन न्हिदलें न्ही 8 बी जाल्यार असोच प्रॉब्लम जाता. सो ताका लागून आमी ताका अशें करून ह्या टायमार न्हिदयना. सांजचें न्हिदलें न्ही जाल्यार ह्या टायमार न्हिदना तें बऱ्याक पडटा. बट ओके. सो आसा तें भितर आनी मातशे वेळान खेळटलें आनी न्हिदतलें मागीर. सो तेजें म्हणल्यार आमी बी आतां न्हिदपाक वेट करपाचें. पळोवया आतां कशें कितें करता तें. ओके. सो चलात तर तेजेच पयलीं आयचो व्हिडियो हांगासर एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे व्हिडियो घेवन फाल्यां. तो मेरेन म्हाजे व्हिडियो अशेंच पळयत रावात. व्हिडियो आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसर नाका. नवे आसा चॅनल बी सबस्क्रायब करा. चलात मेळया तुमी. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय. आनी आयज तुमकां हांवें बायेचो फेस आसा पळय न्हू तो रिवील केलो दाखयलो. सो आतां तुमी खबर आसा म्हाका बरे बायेक ब्लेसिंग्स बी दितले. त्याच्या खातीर तुमकां इन एडवान्स सगळ्यांक थँक्यू. ओके. सो चलो बाय.